नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊची भलायकी हाल्ली, गोंयांत उपचार करपाचे काय दिल्ली शिफ्ट करपाचो चल्ला विचार। एम्साच्या टिमीची भाऊचे भलायकेचेर नजर, टीम सांजे गोंयांत। कोमॉर्बिड कोविड दुयेंतीक जीएमसी अजून उक्ती ना। फिटिंग सिस्टम जाग्यार घालपाचें काम अजूनही चालूच। सप्तक जावन सोमार गेलो, आतां केन्ना? काँग्रेसीचे CWCचे फाटभुंयेर जाणटे युवा ब्रिगेडीचें वाजलें। राहुल म्हणटा फुडारपणाचेर बाण मारपी बीजेपीक फितूर। सोनिया देवंक तयार, राहुल म्हणटा नाका, सध्या सोनियाच। मायनिंग सुरू करूंक लक्ष घालात, नाजाल्यार तिसरो सिजनय बुडटलो। मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे प्रधानमंत्र्याक परत निवेदन। गोंयच्या लिजांची केस सुप्रीम कोर्टांत बुधवारा। केंद्राकडच्यान गोंयाक जीएसटीची हजारभर कोटी भरपाई येणे। 27 तारखेर जीएसटी मंडळाचे बसकेंत ल्हान राज्यांक आदी क्लियर करची म्हूण गोंयचो प्रस्ताव। आनी अल्पवयीन दिव्यांग चलयेचेर बलात्कार केशींत वरुण नायराक 5 दीस पुलीस कस्टडी। पुलीस रावता फॉरेन्सिक रिपोर्टाक। अपहरण केशींत झेनिटोक जामीन, शूटआउट केशींत भितरच। आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊची भलायकी हाल्ली। दिल्ली एम्सांतले दोतोर ताचो अपडेट रिपोर्ट घेत आसात। भाऊक परत प्लाझ्मा थेरपी, गोंयांतच उपचार चालू दवरपाचे काय दिल्ली हालोवपाचो ताचेर विचार चल्ला। एम्साची टीम सांजे गोंयांत पावता। मजगतीं आमदार सुदिनाक जोर वाडिल्ल्यान ताका परत प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत एडमीट करचो पडलो। 2 दिसां आदींच तो घरा गेल्लो। आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाची भलायकी हाल्ली। ताचेर एम्सांतल्या दोतोरांचे देखरेखी खाला उपचार चालू आसा। भाऊचेर एकदा प्लाझ्मा थेरपी जाल्या, परत करपाची काय ना, गोंयांतूच उपचार चालू दवरपाचे काय दिल्ली हालोवपाचे ताचेर विचार चालू आसा। दुसरे वटेन कोविड दुयेंसांतल्यान वचपी मोगोचो आमदार सुदीन ढवळीकाराची भलायकी हाल्ल्या। ताका जोर आनी ताप आयिल्ल्यान परत प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत एडमीट करचो पडलो। सिच्युएशन बरें आसा सध्या, इज स्टेबल, देर इज नो प्रॉब्लम ओनली। राती मातशें कितें जाल्लें खंय आनी आतां तेजें नॉर्मल जाला। ही इज ऑन हे कितें सांग हेजेर आसा, ऑक्सिजनार आसा। काय ना कशें हांव काय बरें डॉक्टर सर जस्ट वन कंडिशन कशें हाउ इज द कंडिशन ऑफ श्रीपाद जस्ट वन I don't say anything just one how is his condition let the team come and tell you। मुख्यमंत्री म्हणटा भाऊचेर गोंयांतूच बरे उपचार करपाचेर सध्या भर। एम्साचे देखरेखी खाला उपचार। जो उनको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट यानी एम्स में मिल सकती थी वही ट्रीटमेंट मणिपाल अस्पताल में मिल रही है। मैंने खुद वो रिवाइव किया है, 2 बार मीटिंग लेके मणिपाल के डॉक्टर्स, हमारे गोवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और एम्स के डॉक्टर इनके साथ में मैंने भी बोल के डिस्कस वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट उनको स्टेट में मिली, यही हमारी कोशिश है। थोड़ी सी उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन यानी आज सुबह से थोड़ा डाउन हो गया है, कम हो गया है, लेकिन हम पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं कि उनको अच्छी से ट्रीटमेंट यहाँ मिले और इसीलिए अकॉर्डिंग टू द मॉनिटरिंग ऑफ द एम्स के डॉक्टर से उनकी ट्रीटमेंट आगे की हो जाएगी। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कोमॉर्बिड कोविड दुयेंतीचेर उपचारांची जीएमसीतली व्यवस्था अजून जाग्यार पडिल्ली ना। सोमारा जीएमसीतले 145, 146 आनी 147 वॉर्ड सुरू जाता म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजितान आनी जीएमसीच्या डीनान सांगिल्लें। सप्तक जावन सोमार गेलो, अजून वार्ड जाग्यार घालप चल्लां। आरोग्य मंत्री म्हणटात 3 वार्ड जाग्यार घालपाचें काम चल्लां, यत्न चल्ल्यात। गोंयांत एका फाटोफाट कोमॉर्बिड कंडिशनांतले कोविड पेशंट सोंपूंक लागिल्ल्यान हुस्को। आंकडो 150क तेंकलो। कोमॉर्बिड पेशंटांक जीएमसीत वॉर्ड करपाची आरोग्य खात्यान घोशणा करून 10 दीस जाले। जीएमसीतली कोमॉर्बिड पेशंटां खातीरची सिस्टम अजून जाग्यार पडना। जीएमसीतली कोविड पेशंटां खातीरची वेवस्था खंय गेली काय म्हूण मिडियान इशू लावन धरल्या उपरांत शुक्रारा आरोग्य मंत्री आनी जीएमसीचे डीनान पत्रकार बसका घेवन
सोमारा ESI हॉस्पिटलांतल्यान सामकेच उपचार जाय आशिल्ल्या कोमॉर्बिड पेशंटांक हालयता. सोमारसावन 145, 146 आनी 147 वॉर्ड सुरू जाता म्हूण सांगिल्लें. मात ग्रावंड रियलिटी पळयल्यार अजून फिटिंगाचेंच काम चालू आसा. उतर फेल गेल्ल्यान निमाणे आरोग्य मंत्र्यान ट्वीट करून कोविड पेशंटां खातीर हाय डिपेंडन्सी युनिट घालूंक 3 वॉर्डाचें काम चालू आसा. लोकांक बरी सेवा दिवंक आमची टीम भरपूर काम करता म्हूण सांगलें. GMCत चलिल्ल्या कामाचो फोटोय घाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायनिंग सुरू करूंक लक्ष घालात म्हूण गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे परत प्रधानमंत्री मोदीक निवेदन. 2 सीझन गेले, आतां सिरियस विचार जायना जाल्यार 3रो सीझनय बुडटलो म्हूण फ्रंटान बरयलां. कोविडाच्या अर्थसंकटांत गोंयांक खंय मायनिंगच साल्वार करूंक शकता. सांखळेचो आदलो आमदारय तेंच मागता. गोंयची मायनिंग लीज काळाची केस बुधवारा सुप्रीम कोर्टा मुखार येता. गोंयांतले सुमार 3 लाख लोक मायनिंगाचेर अवलंबून आसा. गोंयांक 10,000 कोटी परस मायज लुकसाण. आमचें इतलेंच म्हणणें आसा की 3 वर्सां जाय तेल्यात. ऑलरेडी सरकारान गेल्या 2 वर्सां जवळ जवळ 700 crores लॉस जाल्ले आसा रेवेन्यू. आनी फुडें एवरी इयर 3,500-4,000 कोटी ते लॉस जायतच वयतले जर मायनिंग सुरू करूंक ना जाल्यार. आनी मायनिंग डिपेंडंटय जे आसात ते व्हडे त्रासान पडटा. आनी हें कन्सिडर करून, सोशल आस्पेक्ट कन्सिडर करून बेगीनच्या बेगीन सरकारान हेचेर निर्णय घेवचो आनी चड टायम काडचो ना. कारण जर टायम काडलो जाल्यार गोंय सिजन मेळचो ना. मायनिंग सुरू जावपाक जाय सप्टेंबर ऑक्टोबर पर्यंत. मायनिंग सुरू जाल्यारच सिजन फुडलो मेळटा, नाल्यार सिजन मेळना. आनी लोक एकदां जर हो सिजन गेलो जाल्यार आनी 1 वर्स वयतलें. आनी ह्यो सगळ्यो ज्यो मशिनरी, मायनिंग मशिनरी आसा, बार्जीस आसा, त्यो सगळ्यो रस जावन काबार जातल्यो. आनी ताका लागून बेगीनच्या बेगीन सरकारान हेचेर निर्णय घेवचो अशी आमची विनंती आसा. ह्या नव्या राज्यपालान गोंयच्या मायनिंगाचो इश्यू केंद्रांत लावन धरचो. पयलीं जो गव्हर्नर आसा मलीक, ताका थँक्स म्हटलें की ताणें आमकां बरोच सपोर्ट केल्लो आनी आमचे केस फुडें व्हरपाकूय प्रयत्न ताणें केल्ले. आनी आमी जो नवीन गव्हर्नर तो एपॉयंट जाल्लो आसा ताका आमी कॉंग्रेच्युलेट करतात. आनी ताणें जशें पयलींच्या गव्हर्नरान इंट्रस्ट घेतले तशें आनी घेवन बेगीनच्या बेगीन हो इश्यू सॉर्ट आवट करचो, केंद्रा कडेन टेकअप करचें प्रायम मिनिस्टरा कडेन. आनी लेजिस्लेटीव क्युअर जे कितें प्रायम मिनिस्टरान सांगलेलें ते पद्दतीचें कितें तरी करून ह्यो मायनिंग सुरू करच्यो गोंयच्यो. कारण सद्याच्या परिस्थिती अशी आसा की गोंयचे इकॉनॉमी सगळी कोलॅप्स जाल्ली आसा. मायनिंगूच गोंयची अर्थवेवस्था जाग्यार हाडूंक शकता. केंद्रान आतां तरी लक्ष घालचें म्हूण सांखळेचो आदलो आमदार मागता. एके वटेन हे कोरोना, दुसरे वटेन आर्थीक संकट येयल्लें आसा. तेजेर खरें म्हणटाल्यार मात करून सुप्रीम कोर्टान हेजेर विचार करून खरें म्हणटाल्यार मायनिंग बेगीनच्या बेगीन सुरू करपाची गरज आसा. परत एकदां हांव हात जोडून विनंती करता सुप्रीम कोर्टाक, जी मायनिंग लिजां पयलीं जी आसली तशीच गव्हर्मेंटान तांकां, जरी मायनिंग सेंटर गव्हर्मेंटाच्या अंडर येयली आसा तरी ती परत तांकां बेगोचे बेगीन लिजां दिवन परत चालू करची अशी विनंती करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीच्या फुडारपणा वयल्यान CWCचे बसकेचे फाटभुंयेर जाणटेले आनी युवा ब्रिगेडीचें वाजलें. गांधी काय बिगर गांधी अध्यक्ष ताचे वयल्यान गट. सोमारा CWCचे बसकेंत राहुलान नेतृत्वाचेर बाण मारपी BJPक फितूर म्हूण आरोप केल्ल्यान जाणटेले जाळवले. सोनिया अंतरीम अध्यक्षपद सोडपाक तयार, राहुल म्हणटा नाका. गोंयची काँग्रेसय गांधी फाटल्यान, सद्या सोनियाच. कांग्रेस परिवार में है और विशेष रूप से लोग राहुल गांधी जी को चाहते हैं. ये तमाम सीनियर लीडर ऐसे हैं जो डिसीजन मेकिंग में हमेशा रहे हैं कांग्रेस के, और उनको एक तरह से हाई कमांड माना गया है. अगर उनको कोई ग्रीवांसेस था या कोई उनका सुझाव था तो वो सोनिया जी से मिलकर अपनी बात कह सकते थे. ये सब बकवास है, झूठी बातें हैं, कल्पनाएं हैं. सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं. निश्चित रूप से वो CWC तय करती है, लेकिन सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ही हमारे नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में पूरे देश की कांग्रेस एकजुट है. कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया है, इसलिए अब ये कौन पद पे रहते और नहीं रहते इसका महत्व खत्म हो गया. और ये मैं कांग्रेस के सामने भारत का नागरिक होने के नाते एक सुझाव रखूंगी कि विदेशी गांधी से मुक्ति पाओ और स्वदेशी गांधी की ओर मुड़ो. कांग्रेस में सच बोलने वाले को गद्दार कहा जाता है. जब सिंधिया जी ने आवाज उठाई तो वो भाजपा से मिले हुए हो गए, उन पर आरोप लगा दिए गए. और आज जब गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने आवाज उठाई कि पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, तो उनको कह दिया कि वो भाजपा से मिले हुए हैं
ऐसी पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। गोंयची काँग्रेस ही सोनिया गांधी फाटल्यान आमची पार्टीच्यो अध्यक्षा सोनिया गांधी ज्यो आसात तिणे अध्यक्षपदाची धुरा ही चालू दवरची आनी आमी सगळे एक जावन म्हाका दिसता ज्या तरेन राहुल गांधी ह्या सरकाराच्या विरुद्ध कोविडा खातीर आनी डेमोक्रेसी सांबाळपा खातीर जे दोन येदे व्हडले अन्याय भारतीय लोकांचेर जातात त्या अन्याया विरुद्ध तो झगडत आसा. सो ह्या टायमार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी राहुल गांधीच्या बरोबर रावन ते हात आनी घट करचे ज्या कारणान कोविड सिट्युएशन आनी डेमोक्रेसी सांबाळपाक ताणें ही फायट मुखार व्हरची. ज्या पार्टीने देशामध्ये लोकशाही आणली त्या पार्टीमध्ये लोकशाही पद्धतीनं जो कोण अध्यक्ष व्हावा तो निवडला जाईल आणि निवडणूक घ्यावी असं मला तरी वाटतं. I have got one thing. Next elections we have to prepare ourselves and we have to come into power. That is our way. We have to do something for the people. आमी लोकांक मागतात आमी कितें करपाक जाय तें गरजेचें आनी तें केलें जाल्यार मागतात आमी कितलोसो रेस्पेक्ट आहा आनी तें केलें जाल्यार मागतात आमी कितें मुखार पावतले. हें डिस्कशन करून जेन्ना when I am not in any holding no position in the party. So I think I would it's better I don't comment. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. नोव्हेंबरासावन आतां मेरेन गोंयांक जीएसटीची 1000 भर कोटी भरपाई येवपाची आसा. फाटल्या अर्थीक वर्साची 41 कोटी आनी एप्रिला सावन 979 कोटी. सरकार काडटा पगाराक रिणां. जीएसटी मंडळाची 41वी बसका 27 ऑगस्टाक ऑनलायन जाता. बसकेंत मेंबर, गोंयचो मंत्री माविन ल्हान राज्यांची भरपाय आदीं क्लियर करपाचो विशय काडटलो म्हणून रावला. खासा रिपोर्ट. सरकारान आतां मेरेन नित्याचो खर्च दुखलपाक आरबीआय बॉन्डाचेर 1000 कोटी रीण काडला. ते वटेन केंद्रा कडेन 10 म्हयन्यांची 1000 मायज कोटींची जीएसटी भरपाय आडकल्या. केंद्राचे तिजोरेची हालत जाल्ल्यान सरकार भरपायेचे हप्ते फुडें धुकलीत आसा. नोव्हेंबरा सावन गोंयांक जीएसटीचेर केंद्रा कडच्यान 1018 कोटी येणे. नोव्हेंबर ते मार्चाची भरपाय 39 कोटी 41 लाख रुपया. एप्रिल ते जुलय भरपाय 979 कोटी 4 लाख रुपया. एप्रिलाचे 319 कोटी, मे म्हयन्याचे 265 कोटी, जुनाचे 189 कोटी, जुलयाचे 200 कोटी येणे. एकूण नोव्हेंबर ते जुलय मेरेन 1018 कोटींची लुकसाण भरपाई येवपाची आसा. गोंयचे म्हयन्याचे टार्गेट 350 कोटी. टार्गेट उणें पडल्यार केंद्रान भरपाय दिवप. गोंयचो येरादारी मंत्री आनी गोंयचो जीएसटी मंडळाचो मेंबर माविन 27 ऑगस्टाक जीएसटी मंडळाचे बसकेंत हो विशय काडपाचो आसा. ल्हान राज्यांक आदी लुकसाण भरपाय दिवन आदार करचो म्हूण मुद्दो. आनी हे म्हयन्या आमकां येताले पयलीं. आतां हाल्ली प्रॉब्लेम जाल्ले कारणान कितलेशे म्हयने आमकां कॉम्पन्सेशन सेस येवंकूच ना. गेल ते 1920चे आमकां बॅलन्स उरलेली आसा. हे वर्सा आमकां कांयच मेळना. ऑलमोस्ट 900 and odd crores ह्या वर्साचे आमचे पेंडिंग आसा जे सेंटरान आमकां कॉम्पन्सेशन सेस म्हणून दिवपा जाय. आनी गेल ते वर्साचे अबाउट 50 crore कितें आसा. टोटली ऑलमोस्ट 1000 crore आमकां गोंयच्या स्टेटीन येवपा जाय. म्हाजी एक मागणी हांवें घातला लास्ट कावन्सील मिटिंगेन आनी हे कावन्सील मिटिंगेन हांव दुसऱ्यांचोय सपोर्ट घेतलो. हांव मातशें लॉबिंग करतलो. एकूच तांकां सांगपाक दुसऱ्या स्टेटीचे कॉम्पन्सेशन सारके व्हडले अमावंट 5000 कोटी रुपया, 2000 कोटी रुपया, 10,000 कोटी रुपया तांकां जे शॉर्टफॉल जातात ते आनी तांकां दिवपाचे आहा ते सेंटर. आमचे फकत शॉर्टफॉल कितले जाता 150 कोटी रुपया, 100 कोटी रुपया, 80 crore म्हणजे म्हयन्याचे म्हयन्या ते भाशेन घेयल्यार. आनी आमचे आतां एक्युमुलेटेड जाला एक 1000 crore. पूण जेन्ना आमचो इतलो ल्हान आंकडो आसा ल्हान स्टेटींचो, एटलिस्ट आमकां ल्हान स्टेटीचे संदी ना
टॅक्सेशन वाडोवपाक आनी खंयचे कमोडिटीचेर घालपाक आमकां मायज टॅक्स वाडोवपाक चान्सूच ना, ते स्टेटीचे तरी तुमी हे कॉम्पन्सेशन सेस कायदेशीर पयले रिलीज करपाक जाय. कोविडाचो प्रॉब्लेम भारतांत फेब्रुवारी मार्च म्हयन्यांत सुरू जालो तरी जीएसटी लुकसाण भरपाय नोव्हेंबर म्हयन्यांतूच बंद जाल्ली. माविनाचें म्हणणें जीएसटी कावन्सिला मुखार मान्य जालें जाल्यार सगळ्या बारीक राज्यांक एकदम जीएसटी लुकसाण भरपाय मेळपाक शकता. गोंयच्या पदरांत 1000 कोटी रुपया सुमार येवपाक शकता. प्रुडंटा खातीर अलौकीक शिलकार. अल्पवयीन दिव्यांग चलयेचेर बलात्कार प्रकरणात पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान हॉटेल वेवसायीक वरुण नायराक आनीक 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. 21 तारखेर पर्वरे पुलिसांनी वरुणाक धरिल्लो. सोमारा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं पुलिसांनी ताका चिल्ड्रन्स कोर्टा मुखार हाजीर केलो. पोलीस फॉरेन्सिक चाचण्यांच्या रिपोर्टाक रावतात. अल्पवयीन दिव्यांग चलयेचेर बलात्कार प्रकरणात पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान हॉटेल वेवसायीक वरुण नायराक 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. वरुण नायरान 17 ऑगस्टाक ताचे मोटारीत अल्पवयीन दिव्यांग चलयेचेर बलात्कार केला म्हूण आरोप. पुलिसांनी 21 ऑगस्टाक ताका धरिल्लो. त्या उपरांत ताची मोटार जप्त केल्ली. फॉरेन्सिक पुरावे जमा करप चल्ला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गौरव नायकाच्या अपहरणाचे केशींत गँगस्टर झेनितो कार्दोजाक पणजे JMFC कोर्टान जामीन दिलो. 4 दिसांची पुलीस कस्टडी सोंपले उपरांत झेनितोच्या जामीन अर्जाचेर सोमारा सुनावणी जाली. 15,000चो पर्सनल बॉन्ड आनी तितलेच मोलाचे 2 शुअरिटी घेवन ताका जामीन दिला. सांताक्रूज शूटआउट प्रकरणात मात तो सध्या कस्टडींतच. नानोड्या एकाच माटवा सकयल 2 गणपती. 101 वर्सां सावन धानो गांवकाराचे फामिलींत परंपरा. आधुनीक संवसारांत रांगोळीची कला तिगून उरची म्हणून रांगोळी कलाकार यत्न करतात. तातूंतलोच कवळेचो आकाश नायक. देवाचे फोटो विद्रूप करता म्हूण वास्को एकल्या माथे फिरूक पोलिसांनी धरलो. लोकांत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो खबरो. नानोड्या धानो गांवकाराचे फामिलींत एकाच माटवा सकयल 5 दिसांचे 2 गणपती. 101 वर्सां जाली परंपरा चल्ल्या. आमची सगळी फॅमिली एकठांय येता. पयलीं पासून आमची सगळी फॅमिली आसली तेन्ना सगळे एकठांय येताले. आमचे सगळे चुलते आजो चुलते तेन्ना पर्यंत ती फॅमिली चालू आसा. तेन्ना पयलीं एकठांय येताले ते अजून पर्यंत तशे एकठांय आमी आसा. म्हाजे चेडे आसा, म्हाज्या भावाचे चेडे सगळे आमी एकटे हांगा सगळे हें करता. वार्षिक 5 दीस तुमचो आमचो वार्षिकच 5 दीस आमचो आसा. म्हणजे पूर्व पार जेन्ना सुरू जाता तेन्ना 5 दीस पूर्व जाल्या पर्यंत 5 दीस आसा. रांगोळी कलेक बरे दीस येतले म्हूण कवळ्या गायशिऱ्यांतल्या आकाश नायकाक आशा. भुरगेपणा सावन तो रांगोळी घालता. कला जिती उरची म्हूण दर एकल्याचे यत्न. आतां सगळेच म्हणटा की रांगोळीन कांय जावपा म्हणून, पूण हांव अशें एक प्रूव करून दाखयतलो की रांगोळेक सुद्दां आमी आतां लोक कितें करता, पेंटींग करता, सेल करता. सो आतां हांव मुखार कितें करता, आतां म्हाजो सद्या प्रयोग चालू आसा की रांगोळी अशी की आतां जीव वचल्यार सुद्दां वाट लागता. पूण हांव आतां मुखार कितें करपाक चिंतना की रांगोळी अशी उबी सुद्दां दवरून तांकां फ्रेम घालून तुका तें पेंटींग अशें घडोवपाक शकतो ना. असो म्हाजो सद्या आतां प्रयोग चालू आसा आनी आतां तेजेर हांव सद्या काम चालू आसा म्हाजें. सो आतां अशेंच न्हू की रांगोळीन तुगेलें लायफ ना म्हणून, पूण हांव म्हाजें स्वताक रांगोळी म्हणजे हें करतना. ताणें आनीक नवो प्रकार म्हजे म्हायती प्रमाणे पळयलो की हाजेर चित्रफलक आसा ताजेर शेण आनी चुनो बी मिक्स करून ती रांगोळी कशीच उरतली, पेंटींग कशी आनी उबी करपाक मेळटली अशी ताणें एक नावीन्य शोध लायला. ताजेर एक्सपेरिमेंट केला आनी तो सक्सेसफूल जाला. अशें एक्सपेरिमेंट आनी फुडें जावचें. आनी ताजे खुबशे विचार आसात आमचे पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान ताका आमी हेल्प करपाचो प्रयत्न आसा. ताचे कांय विशय आसा, ते विशय ताणें अजून लिंक करूना की तोच ते करपाक सोदता. देवाचे फोटो विद्रूप करून हिंदू आणि मुस्लिमांच्यो धर्मीक भावना दुखयल्यो म्हूण लोकांनी आवाज केल्या उपरांत वास्को पुलिसांनी 20 वर्सांच्या NGO फेर्नांडीस म्हणटा त्या माथी फिरूक धरलो. आमचे कडेन एक कंप्लेंट फायल केल्ली रिगार्डिंग सम पोस्टर्स ऑफ हिंदू गॉड्स goddesses, some about Muslim religion with some defamatory words which we have registered, and we have arrested one NGO Fernandez who is a resident of Chikale. Sections in this case are like 153A, 295A, 298, 504, 505 of IPC. Any more other persons are linked in circulating this
defamatory religious pictures with abusive words. So we will also get them on the books. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान ह्यो खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.